बापाचे आणि बुधाचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या स्मेज क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सवे आसूं. एझेकियास प्रवादी पातशाय जेन्ना देव ताका सांगता तुजे दीस लागीं पावले, मरपाचे दीस लागीं पावले, तेन्ना देवा लागीं मागणें कोत्ता. कालतिकायेन मागणें कोत्ता आनी देव ताका आनी वर्सां दिता. तर मागण्याक इतलो पदवी आसा बिणान बांदू देवाचे फुड्यान की देवाचें काळीज आमचें सगळें मोवाळ जाता. तर आमी आमचें मागणें साणिना जावपाक पूण थीरपणान हें मागणें करपाक आमकां आदार दी म्हणून आमी सात मागुया. आयज फावंडेशन डे ऑफ आवर चर्च ही आमची इगोज म्हणल्या भाशेन बुन्याद घातलेलो तो दीस. मागुया आमी इतलीं वर्सां क्रिस्तांवपणान आमी सारलीं, चिखलेचे पवित्र सभेन म्हणल्या भाशेन जायतें काम केलें. देवा जेजूक परगटूंक हाच्या पासत देवा कारकान दिवया. आनी दुसरें मिस्तां भिडयता हांव बॉलमॅक्स फादर बॉलमॅक्सा पासत तें मिसां भिडयता. आनी हांव मिसास आमकां फावो तो फळ मेळचे खातीर सुरवातीकूच देवाचे फुड्यान पातकी म्हणून ओळखून घेवया. सोर पदवीदार देवाक आनी तुका भाव भयणीचो म्हजो गुन्या उच्चारून सांगता, चिंतून तळान उच्चारून वायट बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. म्हजो अपराध, म्हजो व्हड अपराध हे बसत घेवन सदांच आंकवा मरी सगळ्या देवतांनी भोगतात. आनी तुमकां भाव भयणीचो म्हजे खातीर आमच्या सरस प्रजा लागीं देवाक म्हूण प्रार्थना. सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. सुमिया काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुमिया काकूत कोर. प्रार्थया. सर्वेस्परा देवा, वाट चुकलेल्यांक परत येवंक तुजे स्वताचो उजवाड तूं दाखयताय. क्रिस्ती बावार्थ उच्चारतलीं सगळीं ताचे क्रिस्ती नांवाक आड वेता तें पयस करूं आनी ताका सोबता तसलें बरें जिवंक आमचे सुमियाचे पुताय क्रिस्ता उदेशीं तो येसव्यान पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता राजवो चलयता सासणांच्या सासताक. इजायास प्रवादाचे पुस्तका वयलें वाचप. त्या दिसांनी एझेकियास राजा पिडेन पडून मोन्नाचे तोणीर पावलो. इजायास प्रवादी आमोसाचो पूत
अशें ताका सांगूंक आयलो. सर्वेस्पोर अशें सांगता, तुजें गोर ताऱ्यार घाल, कित्याक तुजे मरणाचे दीस पावले, तूं आनीक बरो जावचो ना. एजिकेसान आपलें तोंड वणटी वाटेन परतिलें आनी सर्वेस्पराक अशें मागणें केलें, सर्वेस्परा, तुजे मुखार विस्वाशीपणान हांव चल्लां आनी तुजे दोळ्या मुखार नीत तें हांवें केलां. तर म्हजो उगडास कोर म्हूण हांव तुजे कडेन प्रार्थून मागतां. आनी खूब दुकां गळोवन एजेकियास रडलो. तेन्ना सर्वेस्पोर इजायासा कडेन असो उलयलो, वच आनी एजेकियासाक सांग, सर्वेस्पोर तुजे पुर्वजा दाविदाचो देव अशें सांगता, हांवें तुजें मागणें आयकलें आनी तुजें दुकां पळयलीं. हांव तुका बरो करून सोदतां. 3 दिसां मदें तूं सर्वेस्पराचो मंदिरान जोडून वेतलोय. तुजे जिविताक हांव आनीक 15 वर्सां चोडयतलों. ते भायर आसिरियाच्या राजाच्या हातांतलो हांव तुका सोडयतलों. हें शार हांव राखतलों. इजायासान म्हणलें, आंजिराच्या लेप करून हाडात आनी ताच्या गायाक लायात, आनी तो बरो जातलो. एजिकियासान सांगलें, हांव सर्वेस्पराचे मंदिरान वेतलों म्हूण तूं म्हाका कसली कुणां दिताय? इजायासान जबाब दिलो, आपणें सांगलां तें करतलो म्हूण दाखोवंक सर्वेस्पोर ही कुणां दिता. पळय, देंवत्या सुर्याचे सावळी आकाशाचे पांद्यांचेर 10 पावलां फाटीं सोरशीं हांव करतलों. सांगलोले प्रमाणें सुर्याचे सावळी 10 पावलां फाटीं गेली. सर्वेस्पराचें उतोरें जबाब, मरणाच्या फोंडांतलो तुवें म्हजो जीव सांबाळलोय. पुतून मर्या, हांव म्हणटालों, म्हजें जिवीत अजून अर्दें सोरलें ना, तरी म्हाका वचूंक जाय. म्हजीं उरलोलीं वर्सां नरकांत काडचीं पडलीं. जबाब, मरणाचे फोंडांत हांव म्हणटालों, जिव्या मरणाच्या देसांत आनीक हांव सर्वेस्पराक पळोवचो ना. हे पृथ्वीचेर जियेतात तांचे मदले आनीक कोणाकूच हांव देखचो ना. जबाब, गोरवां राखण्याच्या तोंबू वरी म्हजो तोंबू उबारलो, पयस काडून उडयलो. विणप्या वरी म्हजें जिवीत रेवदिताय, बरेंतलें तें कापून उडयताय. जबाब, तुजे खातीर सायबा म्हजें काळीज जिवें आसतलें. तुजे खातीर म्हजे भितर प्राण उरतलो. तूंच म्हाका बरो करताय आनी जिवो सांबाळताय. पिडा काडून म्हाका भलायकी दिताय. जबाब, उद्गार, सोमी म्हणटा, म्हजी मेंद्रां म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां आनी तीं म्हजो पाटलाव करतात. सर्वेस्पराक सोय.
सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. मातवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान त्या दिसांनी जेजू एका शेनवारा शेतांतल्यान वेतालो. ताचे शीस भुकेल्ले देखून कोणश्यो काडून खावंक लागले. फारिज्यांनी तें पळोवन ताका म्हळें, शेनवारा दिसा करूं नजो तसलें काम हे पळय तुजे शीस कोत्तात. पूण ताणें ताका सांगलें, दाविदाक आनी ताच्या सांगाता आशिल्ल्यांक भूक लागली तेन्ना ताणें कितें केलें तें तुमी वाचूंक ना? तो देवाच्या घरांत गेलो आनी ताका आनी ताच्या बाराबरच्यांक खावंक सोत्या नासली, पूण फकत याज्ञिकांनी खावं येताले ते देवाक पेटयल्ले उंडे तांणी केले. हें तुमी वाचूंक ना? हो शेनवारा दिसा याज्ञीक देव मंदिरांत शेनवार मोडटात, तरी गुन्यांवकार जायनात. हें तुमी सुमूर्तीन वाचूंक ना बी? तर हांव तुमकां सांगतां, देव मंदिरा परस व्हड कोण एकलो हांगा आसा. म्हाका दया जाय, म्हाका बोली नाका. ह्या उतरांचो अर्थ तुमी जाणा आसले जाल्यार केन्नाच निरपराधी मनशांक तुमी गुन्यांवकार कोचचे नासल्यात. तो मनशाचो पूत शेनवाराचोय दोनी. सुमयाचें शुभ वर्तमान. पयले वाचपांत एजिकियास राजा मोरपाचे दीस पावले. पिडेन तो आसलो आनी इस्रायेल सवदेशीन ताका सांगता, तुजी तयारी कर, तुजें घर ताऱ्यार घाल, कित्याक जे मरणाचे दीस लागीं पावले. तूं आनीक बरो जावचो न्हय. आनीक ताका जायतें दूख जालें. हें आयकून दूख जालें. बरो जिवीत तो जियेलो, देवाच्यो वस्तू ताणें बरे भाशेन केल्यो, आनी दूख जालें. आनी रडूंक लागलो आनी मागणें केलें. आनी मागणें केलें तेन्ना सरस्परान ताका म्हणलें, हांव तुका आनीक 15 वर्सां दिता. तुका 15 वच आनी जेसीक सांग, सरस्पर तुज्या पुर्वजांत जे दाविदाचो देव अशें सांगता, हांवें तुजें मागणें आयकलें आनी तुजीं दुखां पळयलीं. हांव तुका बरो करूंक सोदतां. 3 दिसां मदें तूं सरस्पराच्या मंदिरांत चडून वेतलोय. ते जिवाक आनीक 15 वर्सां चडयतलो. ते भायर आसिरीच्या राजाच्या हातांत हांव तुका सोडयतलो. हें शार हांव राखतलों. तर मागणें भयणान बांदो आमकां ल्हान कोत्ता देवाच्या फुड्यान. आमच्यान कांयच करूंक जायना, देवाच्यानूच करूंक जाता. आमच्या हातींत कांयच ना, सगळें देवाच्या हातींत आहा. आनी जेन्ना मागणें कोत्ता तेन्ना आमी देवाच्या हातांत घालूंक जाय. एजिकियासान केलें ते भाशेन सगळें देवाच्या हातांत घातलें. देवान ताचें मागणें आयकलें आनी सांगलें, हांव तुका बरो कोत्तलो, परतून बरो कोत्तलो आनी 15 वर्सांनी तूं काडटलो. तर आनी अशें म्हणलेलें आमी आयकलां. हांव म्हणटालो, म्हजें जिवीत अजून अर्दें सारलें ना, तरी म्हाका वचूंक जाय. म्हजीं उरलेलीं वर्सां नरकांत काडचीं पडलीं. हांव म्हणटालो, जिव्या मनशाच्या देसांत आनीक हांव सरस्पराक पळोवचो ना. हांव पृथ्वीर जियेता ताचे मदल्या आनी कोणाकूच हांव देखचो ना. गोरवां राखण्याचे तंबू वरी म्हजो तंबू उबारलो, पयस काडून उडयलो. विणप्या परी म्हजें जिवीत रेवडायलें. भोंवरांतल्यान ते कापून उडयताय. तुजे खातीर सायबा म्हजें काळी जिवें आसतलें, जे खातीर म्हजे भितर प्राण उत्तलो. तूंच म्हाका बरो कोत्ताय, तूं जीव सांबाळटाय, पिडा काडून म्हाका भलायकी दिताय. काय बरें मागणें एजिकियासान केलें भयणान बांदू म्हणल्या भाशेन हें आमी आयकलां. दुसरें आयज
शीस शेतांतल्यान वेताले आनी ताका भूक लागली आनी भूक लागली तेन्ना कोणश्यो काडून खावंक लागल्यो कोणसां काडून खावंक लागल्यो आनी खाता आसतना फारिजीव पावले थंयसर आनी सांगूंक लागले जे शेनवारा दिसा करून वचो तसलें काम हे पडे तुजे शीस कोत्तात पूण ताणें ताका सांगलें दाविदाक आनी ताच्या सांगाता आशिल्ल्यांक भूक लागली तेन्ना ताणें कितें केलें तें तुमी वाचूंक ना तो देवाच्या घरांत गेलो आनी ताका आनी ताच्या बराबरच्या खावंक सोंतें नासली पूण फकत यादनिकांनी खावंक येताले देवाक भेटयले उडे ताणें केलें तरी ते गुन्यांवकार जावंक ना तर अशें जेजू ताका सांगता आनी शेवटाक म्हणटा म्हाका दया जाय म्हाका काकूच जाय म्हणटच जेन्ना दया काकूत आहा तेन्ना कायदे भयणान बांदो आमचे लागोना कायदे आमचे लागोना कित्याक मनशाक कायद्या पासून करूंक ना पूण कायदो मनशां पासत केला कायदो मनशां पासत केला सोनवार मनशां पासत करूंक ना मनशाक सोनवारा पासत करूंक ना पूण सोनवार मनशां पासत केला तो जेजून दया काकूत दाखयली सगळ्या सवें दया काकूत दाखयली आनी हिंगा पयलीं दया येता कायदो पयलो येयना हें ताणें दाखयलें आनी हें आमकांय शिकयता मनशाची दया काकूत आमी पयलीं करूंक जाय उरलेलें मागीर तर हें देणें आमकां मिसांत मागुया दाना तोयलीच्या वेळार आमी गायन घेवया C30 पेज नंबर 41 C30 म्हजे भाव भयणींदो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवापाक मानता आसतणी जा म्हूण मागुया सर्वेस्परा तुका उलो मारतले पवी सुबेच्या दानाचेर दयाळ दीस घाल आनी भारताची पवित्राय वाडोवंक ती आत्मीक पोसण करून दी ह्या मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमची सव्य आसूं तुमची काळजां उबारात सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिनवासुया सर्वेस्परा पवित बापा
सूर पदवीदारा आनी सासनाचे देवा क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सूर काडे आनी सूत आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो मोगान आमी ताचें मरण समरमतांव जिवे बाळताचो पुनर्जन परगुट्टांव तीर बोरवां शांत ताचे मयवंत येण्या कोतरेकतांव देखून सूर देवतान सांतां भोगतां सांगाती तामोन आसतना तुजी स्तुती गायता सर्वेस्परा खरोच तूं पवित तूं सगल्या पवितपणांची जोर देखून दोआ परी जे पवित्र आत्म्याक धाडून ही दानां पवित्र करून मागता जावं ती आमकां आमचे सुमेज क्रिस्ताची कुडी आनी रगत खोश मरोंक सोसूंक आप कुशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून ओ तुमी समेस घेयात आनी कयात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची पेश पोरें जेवण जातूस ताणें कास घेतली तुका दिन वासून ते आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियात ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सास्तीक कोराचें रगत पातकाचें भोगसण मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारोतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बावार ताचो गूट देखून सर्वेस्परा सुम्याजीच्या मरणाच्या आनी पुनर्जनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सवणीची कास भेटयता तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फोग केलें देखून आमी तुका दिन वाचता क्रिस्ताचे कुडीन रोगतान वांटो घेतले आमकां पवित्र आत्म्यावर एकठांय कोर म्हूण आमी कालतिकायेन मागता सर्वेस्परा की पृथ्वीचे विस्तारले चे पयसुबेचो उगडास कर अशें लेव आमचे बागेवन बापा फिलिपनेर आमचे गोडी बापा सिमिया आमच्या दारी गोडी बापा आनी सगळ्या संस्कारांनी घेतलेल्या बराबर तिका प्रितीमोगान सुपून कर तशेंच पुनर्जनपणाचे बोरवाशान अंतरून गेल्यात ते सगळे आमचे भाव भयणीचो उगडास कर आनी तुजे काकुती अंतरल्या सुमेस्तांचे मुखामोडाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर आमा सुमेस्तांची काकूत करून मागता अशें भाग्यवंतांक वा मरेद्याची मैज संगाती भाग्यवंत जुजय जपती भाग्यवंत दोता भाग्यवंत जेवाज आनी सूर काळी तुका मानवल्या ते सगळ्या सांतां भक्तां बराबर सासना जेजुता आमकां वांटो दी आनी ताजी संगाता तुका वाखाणूंक आनी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ताचे पुता वरवीं ताचे वरवीं आनी ताची संगाता आनी ताचे ताय पवित्र आत्म्याचे एकवणां देवापा सर्व उद्दार बापा सूर मान आनी महिमा तुका सासनांच्या सासनाक म्हाका बोली नाका म्हाका दया जाय आनी आमी एकामेका लागीं देव दयाळ जालो जेजू दयाळ जालो ते भाशेन दयाळ जावपाक हें देणें म्हणून सगळें आमच्या आपा मागुया म्हणुया
आमचे बापा सुर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सकार जाता तशीच संवसारांत जा. आमचो दिसपतो त्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां वस आनी आमकां तांतयान पडूंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सुर वायटांतली आमकां निवार, दोयाकण विता सवस्काय आमकां दी, सर्गींचे सुखाक आनी आमच्या सरण राज जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बोरवांशान ओतरेकतेले आमकां जुदार काकुती सूर पातकान सुरय आनी सूर आकातांतली वाडटाय. सुमेज क्रिस्तान दोता म्हणलें तुमकां शांती दोता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पयसुबेचे बाळताय दीस घाल आनी कुशी प्रमाणे तिका शांती दिया. तुज तिका एकोडांत सांबाळ. तूं जियेता राजवत चलयताय सासनांच्या सासनाक. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सव्य आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप कातले आमची काकूट कर. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप कातले आमची काकूट कर. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप कातले आमकां शांती दी. पळयात इद्या शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती. शिडीचे जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. म्हज्या घरांत येवंक म्हाका फावना, पूण ह्या गोतार म्हाका पळय आनी म्हज्या आत्म्याक वाटणी दिली. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू, मोगाळा तूं जेजू, भोव पवित्र संस्कारां तूं भोव पवित्र संस्कारां हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारांत घेवंक संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन.
जावनी जिविताचे जेसू जेसू जिवीत तुझे जावनी जिविताचे मुंडो मोडून वाटात जीवन करून वचत तुम्ही चुडो जायात दुसऱ्या जीवन ओडत मुंडो मोडून वाटात जीवन करून वचत तुम्ही चुडो जायात दुसऱ्या जीवन ओडत जेसू जेसू जिवीत तुझे जावनी जिविताचे जेसू जेसू जिवीत तुझे जावनी जिविताचे D25. क्रिस्ताचे आत्म्या म्हाका पवित्र कर, क्रिस्ताचे कुडी म्हजें पालन कर, क्रिस्ताचे रगता म्हाका घालूस नाणूय म्हाका उदकान करचें, पवित्र कश्टानो म्हाका गोड कर, तूं बरे जेजू चितान म्हाका तुज्या गायांनी तूं म्हाका पळय, वेगळो आसून उदीक दिवंक नाका, वायट दुश्मनांतलो तूं म्हाका पळय, मरणाच्या वेळार तूं म्हाका पळय, तुजी सुरशियो तूं म्हाका पळय, भक्तां सांगती तुका पकडच्या. प्रार्थूया. सर्वेस्परा पवित्र जेवणान आमी वांटो घेतला हे पवित्र गुटां वरवीं परतून वांटो घेवन जें जिवीत आमचे भितर अदीक अदीक वाडो म्हूण मागता क्रिस्ता आमच्या आत्म्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमची सव्य आसूं आनी तुमच्या सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार 6. F3. Deus,